शिरगाव जाल्ली चेंगराचेंगरी देवस्थान समिती काय दोन पुलीस जिल्हा प्रशासन धरून सगळेच जबाबदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। संदीप जॅकिसान सादर केल्लो फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यान मंगळारा सादर केलो। पळयात पुराय बातमी। शिरगाव जाल्ले चेंगराचेंगरी देवस्थान समिती काय दोन पुलीस जिल्हो प्रशासन धरून सगळेच जबाबदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। संदीप जॅकिसाच्या नेतृत्वाखाला नेमिल्ल्या फॅक्ट फायंडिंग समितीन तयार केल्लो रिपोर्ट मंगळारा मुख्यमंत्र्यान सादर केलो। शिरगाव जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार कितल्याशाच जाणांक दुखापत जाल्ली। धोंड न्हावन होमखंडा कडेन वतात त्याच वेळार चेंगराचेंगरी जाल्ली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार काय धोंडांनी संयम पाळूंक ना। धोंड आणि देवीचे पावित्र्य जपपाकूच जाय, पूण धोंडांनी संयम लेगीत पाळपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। जांकां मरण आयले तांच्या फॅमिलीक 10 लाख रुपया दितले, तशेंच गंभीर दुखापत जाल्ल्या दरेकाक 1-1 लाख रुपया दितले। कांय दिसा भितर तांकां हे पैसे मेळटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। इमिडिएट कॉज तुम्ही पळयल्या उपरांत जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओव्हर क्राउड, नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्मूथ पाथवे। ओके, हेका लागून तो चड क्राउड दिसत जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांतली गर्दी जाली म्हण समजलो तो। आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टिव्ह क्राउड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो दिसता एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना। स्पेशली रोड सायडींतली स्टॉल्स कॉम्पॅक्ट आशिल्ली तितून करून रोडाची वीथ आनीक कमी जाली, म्हणजे रोड आनी हे जावपाक शकतालो तो तेंचो रस्तो जो आसा तो कमी जालो। आनी तशें पळोवंक जाल्यार काही धरणांनी तेंचो बिहेवियर जो आहा पळय संयम पाळपूय हे गरजेचें आसा। मुद्दामून काही धरणांनी म्हणटात ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द होळी सगळ्या धोंड आनी देवी देवतांचो ही स्टॅम्पेड जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा। आनी ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा। जेन्ना म्हटलें तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय ज्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली। आमी देवी देवतांचें पावित्र्य, धोंडांचें पावित्र्य हे जरी म्हटलें आसत जाल्यार लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसा, पण तेंच्यांनी बी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ले। जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें तितकें कॉपरेशन तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राउड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवंक नाशिल्लो। ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिली जे बाबा बॅरिकेड्स घालया किंवा बाकीचे कितें हे तेंच्यांनी दुसरें आयकूंक ना। दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हांच्यो कंटिन्युअसली मिटींग ह्यो जाल्यो, पण ज्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ले तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचें पावित्र्य हे लक्षांत घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट जे आसा पळय ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडीशी हलगर्जीपणा आसा। आमी जे म्हणटा की तांच्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 हाज्या अंडर लिगल हे म्हणजे तेंच्यांनी वचूंक जाय आशिल्लें, पण रिलिजियस सेन्सिटी लक्षांत घेवन तेंच्यांनी तें करूंक ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनूय ह्या हेच्या खातीर जबाबदार आसा। डिस्ट्रिक्ट पुलीस तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स ते डिप्लॉय करपाक जाय तो खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षा चड केलो, पण स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना। तांच्या कडल्यान व्हेरी पुअर कॉर्डिनेशन आमकां दिसून आयलें, कारण तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचे वॉच टॉवर किंवा ड्रोन्स ज्या ज्या जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ले आनी कॉर्डिनेट करपाक जाय आशिल्ली गर्दी ज्या जाग्यार आसा ती गर्दी कंट्रोल करपा खातीर ते कमी पडलेले आसा। विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे एनओसी स्टॉलार इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी लायटीक आनी हेका स्टॉल एलोकेशन्स हे कमिटी करता, पण तेजे एनओसी दिवपाचें काम लायटी खातीर ही पंचायत दिता। तेंच्यांनी सरसकट
खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय प्रॅक्टिकली पळोवना. एनओसी डायरेक्टली दिवंक सोदता. कित्याक लागून जाली चेंगराचेंगरी? हिस्पा भायर जाल्ली गर्दी, देंवती आनी अरुंद आशिल्लो रस्तो, गर्दी हाताळपाक प्रशासन कमी पडले. गर्देंतल्यान भायर सरतले जाल्यार वाटो नाशिल्ल्यो, तेकोन दुकानां घातिल्लीं. देवस्थान समितीन प्रशासनाक फावो ते सहकार्य करूंक ना. गर्देर नियंत्रण हाडपाक देवस्थान समितीन फुडाकार घेवंक ना. बॅरिकेड्स घालप आनी हेर गजाली देवस्थान समितीन आयकूंक ना. जिल्लो प्रशासनान सुरक्षा विशयक उपाय येवजण आखूंक ना. ज्या जाग्यांचेर पुलीस दवरपाक जाय आशिल्ले थंय दवरूंक ना. पुलिसांकडल्यान सामकें दुर्लक्ष जाल्ल्याचे दिसून आयले. वॉच टावर आनी ड्रोन सर्विलान्स सामकें जावंक ना. समन्वय साधपाक पुलीस अपयशी. सगळ्या स्टॉलांक पंचायतीन सरसकट लायट जोडणी दिली. ह्यान फुडें कितें करतले? गर्दी नियंत्रण आराखडो तयार करतले. आपत्कालीन व्यवस्थापन जाग्यार घालतले. चड गर्दी जाता त्या जात्रांची वळेरी तयार करतले. जात्रे पयलीं मॉक ड्रील करतले. जात्रेक नोडल अधिकारी नेमतले. शिरगांवा रस्ते, लोकांची गर्दी, मेडिकल आनी आपत्कालीन आराखडो तयार करतले. धोंडां खातीर वेगळो रस्तो आसतलो. बाकीच्या लोकांक ह्या रस्त्याचेर बंदी आसतली. फुडले जात्रे पयलीं स्लोप कातरून रस्ते रुंद करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.